Gaineswag A22. Pormeshvara Soiga, Tache Rasolis Monache, Pormeshvara Soiga, Tache Rasolis Monache, Por Solanus Vasorgismo, Am Sodium Facultà, Somesta Nadia Muita, Apna Chiboti Somoita, Por Solanus Vasorgiso, Am Sodium Facultà, Somesta Nadia Muita, Apna Chiboti Somoita, Pormeshvara Somoita, Tache Rasoles Mogache, Pormeshvara Somoita, Tache Rasoles Mogache. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आमच्या घरांत जायत्यो मोलाच्यो वस्तू आसा आनी ह्यो वस्तू आमी सांबाळून दवरता. कांय फावटी पिड्ड्यार जायना जावंक, कांय फावटी मोलाच्यो वस्तू म्हणटोच त्यो कोणें चोरून व्हरना जावंक, कांय फावटी भांगार रुपे असले बँकान दवरून, कित्याक तें आमकां मोलाचें. आयज आमकां गिरेस्तकाय कसली काय? जेजूच्याय काळार लोक आपली गिरेस्तकाय अशी लिपोवन थोडे फावटी सुगूर करून दवरताले. सर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या परी ही वपार आयज शुवर्तमाननामे आयकतले हांव. सर्गीचें राज एका थेव्याक सोर करता आनी आमचें मन काळीज ताचेर लावन तें आपणावंक जेजू आयज आमकां आपयता. दर एकल्याचो आमचो थेवो कितें काय? मिसाचे भेटेक तयार जातना आमचें काळीज मन आमी तयार करुया आनी कांय फावटी आमी चुकल्या देखून देवाचें बोगसुणें मागुया. जंय तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. सोम्या जेजू, म्हजें काळीज संवसारी वस्तूंचेर हांवें दवरलां. म्हज्या काळजान सर्गीच्या वस्तूंचो मोग हांवें घालूंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. पयलें सर्गीचें राज सोदात आनी हेर सगळें तुमकां देव दितलो. क्रिस्ता जेजू, म्हजे दोळे सर्गीच्या वस्तूंचेर हांवें लावंक नात. संवसारी वस्तू पळयल्यात, तांची आशा केल्या, त्यो चड मोलाच्यो म्हूण समजून पातकांत पडला. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. जितलो तूं ल्हान तितलो तूं सर्गीच्या राजांत व्हड. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांत हांवें ल्हानविकाय आपणावंक ना. गोरवान आनी व्हडपणान भोंवलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. चड पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, चड पळयता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोनिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोनिया देवा, देवाचे शरीर, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयले पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सोर्वेस्पोर सोलामावाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कोडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमावान म्हणलें, सोर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापाचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरचे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेगूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजीचें नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सालोमावान असले मागणे केले म्हूण सोर्वेस्पोराक चड मानलें. आनी देखूनच सोर्वेस्पोरान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक. ना म्हूण ग्रेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलांय तितलेंय हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. ते भायर तुवें मागूंक ना तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली ग्रेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे समोर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. जबाब. तुजे समोर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. तुजे उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सोर्वेस्पोरा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवें शिकयलेली समोर्त. जबाब. तुजे समोर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय ते पोरमोणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवालायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समोर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे समोर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या पोरमोणे हांव चलतां. सगले तरेचे फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब.
तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापे जावन तुजे उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणांनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे पोरमोणे आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बारें वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान ताणें आपल्या पुताचो रुपान घेवूंक आनी असो तो सोबार भावां भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormoni Jesu Christaची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, स्वर्गीचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणाक कोणें आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणाक कोणें आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरें स्वर्गीचें राज दर्यांत मारलोली आनी सगळ्या जिन्सांची मासली धरतले एके रांपणे सारकें. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारांत ती मासली भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हळें, हय. आनी ताणें तांकां सांगलें,
म्हणटोच स्वर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानिये वाकाणी तुका क्रिस्त. बाबा भणीनो, एक बास्केटबॉल टीम आसली आनी तांच्या प्रॅक्टिसीचो हो शेवटाचो दीस आसलो, कित्याक ते आपले स्टेट हांगासर कॉम्पिटिशनाक हे पंगड मेळचे आसले. आनी निमण्या दिसा कोच तांचो थारायता एक मीस हे टिमीक करूंक. आनी जेन्ना यादनीक हे टिमीक थंय उलयता तेन्ना प्रवचन करतना तो अशें म्हणटा, घडये जायत तुमी इनाम जिखतले, पूण तुमकांच विचार करात, ह्यो इतल्यो प्रॅक्टिसी केल्या तेन्ना तुमी बरे मनीस जावंक वावुरल्यात. डीड यू बिकम गूड ह्युमन बिईंग्स? तुमी मोगाळ जाल्यात? हॅव यू बीन लवींग? तुमी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरल्यात? हॅव यू बीन लॉयल टू वन अनदर? ओ तुमचो कमिटमेंट इतलो जाला, तुमी कमिटेड जाल्यात? आनी तेन्ना तो म्हणटा, हो यादनीक तांकां सांगतोच मीस सोंपल्या उपरांत कोच तांकां परत आपयता आनी म्हणटा, जें कितें फादरान सांगलां तें न्हयच फकत ही ट्रॉफी जिखपाचें, पूण 10 वर्सां उपरांत पर्यंत आमी ट्रॉफी जिखूं ओ नाका, आमचें जिवीत कशें जावचें, हे ट्रॉफीक लागून आमचें जिवीत कशें जावचें हें सांगलां म्हणटा. आनी हाका लागून हो कोच तांकां म्हणटा, हांवें प्रॅक्टीस तुमची घेतल्या, जायतें शिकयलां तुमकां, पूण त्याहून बरे मनीस जावंक आयज आमकां मेळना. बाबडीनो, तेवो आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता स्वर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका तेव्या परी म्हणून. पूण तेच बरोबर आयचें पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां कितें सांगता. सोलोमोनाक देव एक प्रश्न करता आनी म्हणटा, तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमो राजा देवा लागीं कितें मागता जायत? बरें आनी वायट वळखून घेवंक जाणवाय दी म्हणटा. पोरजेची सेवा कशी करची ही जाणवाय दी म्हणटा. म्हणटच संवसारी गिरेस्तकाय तो मागना, पूण जाणवाय मागता. आनी जाणवाय देव ताका दिता खरो, पूण त्याहून गिरेस्तकाय आनी हेरूय देणी दिता. हें आमी पयल्या वाचपान आयकता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलू मनीस देवाचो रूपकार म्हणटा. आनी मनीस देवाचो रूपकार म्हणटच व्हडांतलो व्हड तेवो मनशाचो हो देवूच जाता, हो स्वर्गीचें राज जाता म्हणटा. म्हणटच ह्यो वस्तू आनी हेर दुसरें म्हज्या दोळ्यांक दिश्टी पडटा तें देवाचें राज अशें न्हय, हो वस्तू हो गिरेस्तकाय हो तेवो न्हय, पूण तो देवूच तेवो जाता. म्हणटच जेजूच आमचो हो तेवो जाता. अल्टिमेट गोल आमच्यांनी म्हणटा होच जेजू. हें भाग्यवन पावलू आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगता. तिसरें वाचप बावडीनो शुभ वर्तमान मातेवसाचो 13वो आवेस्वर. 2 आयतारां आदीं ह्यो असल्यो ओपारी सांगूत ह्या चॅप्टरांत ह्या आवेस्वरांत आसल्यो. आयज त्यो सोंपता आनी आयज किरीत भाशेन 4 ओपारी जेजू थंय सांगता. एक शेतांत लिपयलेल्या तेव्याची वर्स 44. दुसरी ओपार मोतयांच्या वेपाऱ्याची 45 and 46 वर्स. तिसरी रापणेची वर्स 47 to 50. आनी चवथी भाडांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकाराची वर्स 51 to 54. ह्यो 4 ओपारी जेजू सांगता. बाबडीनो आयच्या ह्या विशयाक आमच्या लागतले ही पयली एकूच ओपार आमी घेवया. आदल्या काळार आयज आसा ते भाशेन आमकां करन्सी नोट्स नासल्यो
म्हणटच पुर्वज आमचे भांगार रुपें हें तांची दौलत आसली. पूण कांय फावटी अशें जातालें केन्ना झूज जातालें तेन्ना ह्यो वस्तू दुस्मान आसले पळय ते दुस्मानाचे सैनीक ते असल्या तेव्याचेर गुरी घालताले, भांगराचेर रुपयाचेर असल्या मोलादीक वस्तूंचेर. आनी हाका लागून तेन्ना ती बँकां बा तसले नासले म्हणटच जे कोण असले तेवे तांच्या घरांत आसले तेन्ना सुरक्षीत सांबाळूंक आपली गिरेस्तकाय ते शेतान पुरोवन दवरताले. आनी कांय फावटी अशें जातालीं कांय वर्सां शेतां पाड जातालीं, कोण शेतान वचनासलो आनी ते थेवे ताणें पुरून दवरलेली तर थोडे फावटी खबर आसनासली, विसरताले. आनी कांय फावटी दुसरे हीं शेतां विकते घेताले आनी दुसरे शेतां विकते घेताले म्हणटच कांय फावटी ते मानाय कोसोवपाक हीं शेतां घालतालीं तेन्ना ह्या मानायांक थोडे फावटी हे पुरून दवरलेले हे तेवे मेळटाले. आनी हे तेवे मेळटूच कांय फावटी हे मानाय पळयताले आनी आसा तशेंच परत पुरून दवरताले आनी वचून शेत हें विकतें घेताले. कित्याक शेतान आसा ती तो तेवो त्याहून अदीक मोलाचो म्हणटच आसा तितलें आयची वपार सांगता त्या मनशान आसा तितलेंय विकलें आनी तें शेत विकतें घेतलें, कित्याक त्या शेतांत तेवो ताका मेळ्ळलो. आनी शास्त्रा प्रमाणे राबिनीक नेम आसले पळय ते तांचे प्रमाणे हो तेवो कोणाकूय तर मेळ्ळो जाल्यार आनी तो वयर काडलो जाल्यार शेत जाचें आसलें दोनी आसलो तो तेवो त्या दोनयाचो जातालो. म्हणटच कांय फावटी मानाय ते परत करून दवरताले आनी आपूण शेत विकतें घेताले. आयज जेजू ही वपार सांगून म्हणटा तेवो मेळ्ळो तो मनीस तो पुरून दवरता. बाबडीलो तो चोरिना, तो नागयना, तो कोणाक फसयना, तो विकतें घेता. ताका मेळ्ळलो खरो कायद्या प्रमाणे तो तेजो जाता कित्याक ताणें तें शेत विकतें घेतलां. पूण ताका खबर आसा ह्या शेतांत हो तेवो अदीक गरजेचो. अशें जाल्यार आमकां बाबडीलो तेवो देवाचें राज हो जेजूच मोलाचो तेवो संवसारांत गिरेस्तकाय आमकां मेळटा. जायत घडयो आमची बाटां बेसां आमची भांगार रुपें हें सगळें गिरेस्तकाय जायत. पूण त्याहून मेल्या उपरांत कितें हें आमी खंयच घेवन वचूंक जायना. म्हणटच देवाचें राजूच उरतलें, हो देवूच आमचो उरतलो आनी तोच त्याच देवाक भाग्योन पावलो म्हणटा ते भाशेन आमी तेवो केलो जाल्यार उरलेल्या वस्तूंक आमचें मोल ना. संवसारी नदरेन त्यो गरजेच्यो, पूण जेन्ना ध्यान मोल आमचें त्याच वस्तूंचेर आसता तीच आमची गिरेस्तकाय जाता आनी हे गिरेस्तकायेक लागून देव पयस उरता तेन्ना की हें सारकें ना. म्हणटच आयज जेजू म्हणटा तुजो तेवो कोण. शुभ वर्तमान बावडीनो आमकां आनीक जायत्यो असल्यो घडितां मेळटा. देखीक सामारितान अस्तरी जेन्ना बांयच्या कांठार जेजू तिका मेळटा जेजूकूच ती आपलो माज करता, आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता, बरें जिवीत आपणायता आनी जेजूच तिजो तेवो जाता. तोच ताची खुशालकाय जाता. जेजूस बिकम्स द जॉय ऑफ अ लिवींग. दुसरे बाबडीन जाकेवसाची खबर आमी आयकता वर्तमानांत. जाकेवस जेजूक घेवन जेवणाक वता आनी थंय जेजू आपली गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून आपले नागयलेले फसयलेले तांकां चौपट बदल फारीक करता. जेजू गिरेस्तकाय मेळटूच दुसरे गिरेस्तकायेचेर ताचो विसर पडटा. तेच भाशेन बाबडीनो आमकां हेब्रेवाचे चिटींत 13व्या आवेस्वरान अशें मेळटा तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक खूद देवान अशें सांगलां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सोडचोय ना, सांडचो ना आनी सोडचोय ना. बावडीनो भाग्योन पावलू फिलिपकारांकूय बरोवन अशें म्हणटा क्रिस्ताची वळख म्हणल्यार इतलेंच व्हडतें भाग. ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका लुकसाण अशें म्हूण हांव समजता म्हणटा. आनी दुसरी गिरेस्तकाय ताचेर मोल ना जावन म्हाका क्रिस्त जिवंक मेळच्याक हांवें सगोट सोडलां आनी उरलेलें सगळें शेण म्हूण हांव समजता. असल्या उतरांनी भाग्यान पावलो म्हणटा. म्हणटच बाबडीनो आमी आमचेच पासत जियोप, आमचेच कुटुंबा खातीर जियोप
वो आमचेंच चिंतप हें धोरण सारकें ना. देवान आमकां कितें सांगलां, कोण म्हजी गिरेस्तकाय, खंय आसा म्हजो देवो, खंय आसा म्हजें ध्यान मोल. आयज होच प्रश्न दर एकल्याक आमकां करुया. कसलेय त्याग सॅक्रिफीस करूंक आमी तयार आसूंक जेजू खातीर हें असलें मोल दर एकल्याक आमकां मागुया. बाबडीनो, ह्या दिसांनी हो अदी करून 26 आमी आमच्या ग्रँड पॅरंट्स वा शापाय शामांचोय उगडास करता. जायती गिरेस्तकाय आमच्या लागीं आसा संवसारी नदरेन, ती आमच्या शापाय शामांक लागून. आनी जायती गिरेस्तकाय ओत्मीक वाटेन आमकां आमच्या आवय बापायक तांणी शिकयलेलीं तत्वां, तांणी दिलेली ही गिरेस्तकाय आमच्या शापाय शामांकूय लागून आमकां मेळ्ळ्या. खेरीत भाशेन कोण जिवी आसा तांचे पासत आमी मागुया. कोण दुयेंत आसा तांकां इलाज मागुया. कोण एकसूरपण भोगता शापाय शामाय तांकां देवाची बुजवण, तांकां धीर आदार मागुया. आनी जीं कोण सोंपून गेल्या तांकां सासणीक सूख मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोसाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोर सांबाळलो. आंकवार मरेन हांवें जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें कोर सोंसलें, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार बापाच्या उजव्याक बसलाय, तो इदान जिवे आनी मेलेल्यांची मुजवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक वैज सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सोलोमो राजान देवा लागीं जाणवाय मागली आनी देवान ताका ती दिली. आमकां कितें गरज तें मागुया आनी सोर्गीचो तेवो आमकां जोडून घेवया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेळयांच्या काळजान सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सोर्गीची गिरेस्तकाय आपले पोरजेक वांटूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भाव भयणां कश्टवतात, त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी सोर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी फावो आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवंक खरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण ओळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगळ्यांनी आमचें मौन काळीज सोर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सोर्गीचे वाटेर आडखळ जाता तें सगळें पयस करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार आमी उबारुया. प्रार्थया. सोर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान मागलोलें तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी भावार्थान तुजे लागीं मागलां. आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया C2. Amen.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पुरविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. या तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोमता ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमे स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोल पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती भगेन धरून आनी सर्व काड तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजूकूच आमच्या काळजाचो तेवो करूंक आनी आमचें ध्यान मन ताचेरूच आसूं. ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय संका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो दिवायसे सांगताली आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणीं पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतले सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दियान तूं सिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेऊया D40.
प्रार्थया. सोरींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टां मोरणाच्या उगडासाक उतरां व्हरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पुरिदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घराचो अंक F21. Aikolia utracia uswana, संसारात आमी वचूंचाय, जिविताच्या ओल्या पोहोचना. संसारात आमी वचूंचाय, एकाच मोगान आनी बावरता, सोदाच कोरी Cristo संचार, सासनाच्या जिविता